Deknu Pirovia. सुंदर सुनिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटून तुका बलिदान जगल्या एका मोना तुका तालिल्या तुका भुकेल्या पुस्तुचारता मासा बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. भावानो भयणीनो सकाळी फुडें येमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी संगता मेळ्ळ्या. आज आमी कार्मेलीत सोमेस्त कार्मेलीत सांता भक्ताचें फेस्त संभ्रमता. सदांच जावन नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर आमी संभ्रमचें. फाल्यां आयतारचो दीस जाल्यान आज आमी संभ्रमता. हे कार्मेलीत सांत देवाचे आपणे स्विकार करून मागण्याचें जिवीत जियोन त्या वाटेन सोमकोन देवा थंय एक जाल्ले. आज सर्गराजांत सस्तीक संतोश भोगून आसात. ह्या वाटेन आमकांय चलूंक ते प्रेरीत करतात. तांच्या आपोवण्यांत आमी वांटो गेलो आसता ती बगेनपणाची वाट सोमकोंक आमकां आदार दी म्हणून तांचे लागीं आमी मागता आसतना देवाक भेटोवचें मिसाचें बलिदान मानता तसलें जावंक आमी आस्कत चुकोवन पडल्या म्हणून आमची पदकां वळखून घेवन तांचे बक्षाणे मागून मिसाच्या भोव पवित्र बलिदानाक तयार जावया. पदकांची दुखदन आमी समेस्त सांगाता मागया. हांव पदकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तनान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. सोनिया काकूळट सोनिया काकूळट Krista काकूळट Krista काकूळट सोनिया काकूळट सोनिया काकूळट. महिमा 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 देवा उसकी आनी शांती ताच्या इसा संसारी.
विचाराया सर्वज्ञ देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोनिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोनिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूक आमची काकूक तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो ईश्वर एकलो तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्पोद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एका सिद्धा संभ्रमक आनी ह्या जैता बसो तुका वाकनूक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या तो सगळ्या आमच्या कर्मलयत भावा भयणीच्या जैतेवांतांक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विश्वासन करता सर्गिंतांच्या संगत आमी तुका वाकनूक पावच्याक तुझ्या पवित्रतेची शुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप शांत मोनेपण सगळ्या वस्तूंक वेडो घालून आसतना आनी रात धांवन धांवन मोद्यानेर पावुल्ली तेन्ना तुजें सर पदवेदार उतार सर्वेस्परा सर्गींतावन तुज्या रायाळ सिंहासनांतावन एका दारूण झुजाऱ्या भाशेन निसंतान जावंक निर्मिल्ल्या देशांत सकला उडलें एके पाजलेले तलवारी भाशेन तुजी बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तें उबें रावलें आनी सगळें ताचें मरणान भरलें प्रतवेर तें उबें आसतना मळबाक तें तेंगतालें तुज्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर सगळी सृश्टी तुज्या आज्ञांक विधेय जावन आपल्या स्वभावांत नव्यान रसून आयली खूब तांच्या शिबिराचेर सावळी घालतलें जंय आदीं उदक आसलें थंय सुकी धर्ण दिश्टी पडली तांबड्या दर्यांतल्यान कांयच अडकळ नातलेली वाट जाली आनी उसांबळ लारांच्या जाग्यार पाचवें मैदान दिश्टी पडलें ही विस्मीत अजापां पळयल्या उपरांत तुज्या हाताच्या आश्र्याखाल सगळें राष्ट्र उतरून गेलें सर्वा केल्ल्या घोड्यां परी
तीं आसलीं, शेळयां परी तीं उडयो मारतलीं, आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोडवणदाराची स्तुती गायतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उदुकार. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यां विस्मितांचो उडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यां विस्मितांचो उडास करा. सर्वेस्पराक तुमी गितां गाया, ताची होगळीक उसारा, ताची सर्व महत् कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उडास करा. तांच्या गांवांतल्या सर्व मालगड्या पुतांक ताणें जिवेशी मारले. तांच्या भुरग्यां भितर प्रथम फळांक कातन घाले. उपरांत रुप्या भांगारा सयत इस्रायेलाक ताणें भायर काडलो. ताच्या कुळयेंतल्या एकल्याकी फाटी सोडूंक ना. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उडास करा. अब्राहमाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपल्या परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सवें आपल्या विसणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेलीं. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या येशूवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशून्या. धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करीसे म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एका शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही तिजे सरशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतले म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानूस हालयना जालो. पूण आखरेक आपल्या इतल्याक तो म्हणालो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी ही विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपुणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातली. उपरांत सोमयान म्हणलें, त्या कोट्या नीती करताना कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्याक आनी तो आनीकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आमी मागता, आमी मागिल्लें आमकां मेळना. आमी कश्टांत आसतना देवाक आमी बोब मारता. पूण थोडे फावटी आमचे कश्ट आमचे तान पयस वचनात. हर एक फावटी सवाल उब जाता असल्या वेळार देव आसा गी, देवाक कान आसात गी. हांवें मारली बोब आनी हांवें केल्ली मागणी देवाक आयकनात गी. कित्या खातीर हांवें मागचें,
कित्याक खातीर हांवें मिसाक वेचें. जर तर हांवें मागल्लें देव म्हाका दिना तर. आयचो वांजेल आम्हा सर्वांक असली सवालां घालच्या सर्वांक एक शिकोण जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता एक विधव स्त्री आनी एक नितीकर्त म्हळ्यार जड्ज हांच्या भितरलो संवाद. खंयच्या रितीर जड्ज वा नितीकर्त आपलें मौन बदलून तिका नीत करून दिता म्हणल्या विशयांत जेजू एक ल्हानशी वापाऱ्या मुखांत वा काणये मुखांत शिकयता. तर आमकां ह्या वापारितावन आसचेली सावां कसली. पयले लिसांव आमी शिका जाय आसलें ह्युमिलिटी, खालतेपण. जर तर देवाच्या मुखार आमी येवन देवाच्या मुखार आमी मागणें करता तर पयले सुवातेर हांव खालतो जावंक जाय. हांवें गर्वान येवंक ना, म्हजो अधिकार हांवें घेवन येवंक ना, पूण हांवें खालतो जावंक जाय. देव जावन आसा सर्वस्व. देवाची खुशी वय तर जें कितें आमकां जाय तो आमकां दिता. त्या देखून पयले सुवातेर हांवें खालतो जावंक जाय. हांवें डिमांड करूंक ना, हांवें ताजे थंय बोब मारूंक ना, पूण हांवें खालतो जावंक जाय. खालतो जावन ताजे लागीं मागणें करूंक जाय. म्हाका दी, हे म्हाका दी. म्हजो ताळो, म्हजी उतरां, म्हजी बोगणां म्हज्या मागण्यांत हांवें आसूंक जाय. हांव म्हाकाच हांवें धाकटो करून देवाच्या मुखार सरपडोन हांवें विचारूंक जाय म्हाका हें दी. त्या देखून पयल्या सुवातेर आमी समजूंक जाय खालतेपण आमी जावंक जाय. कशें ही विधव स्त्री कितल्या वर्सां तावन येता म्हणून कळीत ना. जावंक पुरो तिच्या तरणाट्या प्रायतावनूच येवन आसा जावंक पुरो ह्या निती करता लागीं जड्जा लागीं म्हाका जडजमेंट दी, म्हाका एक नीत करून दी. आमकां वर्सां कितले वर्सां तावन ही स्त्री येता म्हणून कळीत ना, पूण ती येताली. पयले सुवातेर खालतें जावंक जाय. दुसऱ्यान पर्सिस्टन्स. कितेंय जावं दी हांव मागतां, कितलेय कश्ट येवं दी हांव मागतां, कितलीं वर्सां जावं दी हांव मागतां. हांगासर 3 विशय आसात. पयल्या सुवातेर देव आमकां आमची सदना करूंक चिंता, आमची परीक्षा करूंक चिंता. पयल्या सुवातेर आमची पातयेणी कसली, आमची पातयेणी कसली. आमी सुपर मार्केटीक वचून वस्तू खाणगोवन येवचें न्ही, आमी देवा लागीं येचें. देव आमच्या पातयेणीची परीक्षा करता. दुसऱ्यान आमचो बरवसो कसलो, खंयच्या खातीर आमी देवा लागीं येता. केवल वस्तू विचारूंक गी, आमचो बरवसो कसलो. देवूच आमचो बरवसो गी, सर्गेंच्या राज आमचो बरवसो गी, वा देवूच सर्गच आमचे बरवसो गी. आमी विचारूंक जाय. देव आमची परीक्षा करता आमच्या बरवसाची. आनी तिसरें, देव आमची परीक्षा करता. जावंक पुरो हे कश्ट, जावंक पुरो आमी मागचे थोडे विशय आमकां देव दिना जावंक पुरो, पूण ती जावन आसूंक पुरो देवाची खुशी. देव आमची परीक्षा करता. कितल्या मापार हांव ताका खालतो जावन हांव रावतां. त्या देखून दुसऱ्यान पर्सिस्टन्स, कितेंय जावं दी हांव मागणें करतां. आनी तिसऱ्यान आनी निमाणें, कितल्या मापान हांव देवाचेर हुंदून रावलां, कितल्या मापान हांव देवाचेर हुंदून रावलां. जायते फावटी जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार आमी देवा लागीं मागणें केल्ल्या वेळार देव आमकां दिना तर ही गरज मात सांडून वयची कितलीं जाण आसात. देवाक सोडून अन्य देवा लागीं येची कितलीं जाण आसात. दुसऱ्या कडेन वचून बल्मे पळोवची कितलीं जाण आसात. मंत्र आयिल्ले बांदून हाडले पूर्ण दवरची कितलीं जाण आसात. तर म्हजो नीज देव कोण? जेजू क्रिस्त गी वा दुसरो. त्या देखून ह्या काणये मुखांतर देव आमकां सांगूंक आशेता, कितेंय जावं दी म्हज्या देवाक हांवें आराधन करूंक जाय, तेन्ना मात्र देव आमकां आयकतलो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी मागणें केल्ल्या वेळार देव आमची मागणी आयकनातल्या वेळार आमी समजून घेवया देवाक आमी खालतेमान घालूंक जाय. दुसऱ्यान देव आमची परीक्षा करता आनी त्या देखून आमी पर्सिस्टंट ताज्या लागींच मागोवंक जाय. आनी निमाणें त्याच देवाक आमी सतमंदून ताकाच आमी आराधन करूंक जाय. हो सुदेव आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवं.
Zulun Arpita Ye Bapa Udyawala Segi Bapa Sumarpita Angka Suka Ye Bapa Kami kamci Kami kamci Mughal tuka Az betumci Ki koldari Mokadimci Deye Bapa Tu swikatu Ki bapa Bapa Kami kamci Kami kamci Mughal tuka Mokadimci Az betumci Betumci Ki koldari Mokadimci Deye Bapa Tu swikatu भाव बहिणीनो दयेन स्वीकार कर म्हणून आमी भेटोवचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आख्या पुरुष देशाक सुरस्पोर म्हणून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणानी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतवंत केलय आनी आमच्या जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सतमनता आनी तांचे सवसत तुका दिन वासून हो यज्ञ तुका समर्पिता. तांच्या विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळाभरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्य आमी करून फावो. सर्वेस्पर अपवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आवयचो सर्गेच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सव दाबाजो थंय महिमेक पावल्या आमच्या भाव भयणींचो ससनाक घासता वाखाणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो प्रितीमेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असक्त वाटसुरी भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलोन वेताव ती आदराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावंक शेकी फुडें सरता दावा दावी आनी सोमेस तुज्या भक्ता सांगाती आतांच ताव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पोस्तू सरकारी संसार जाता वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे तुका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. ठेस पर्यंत जेवण जातच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससनी कराराचें हें रागात पातकांचें बक्षांनी मेळशाक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वर रावतलें हें म्हज्या उडासा करात.
भवर्त सगट पगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्वी तुवे आमकां सोडला सुमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वंक जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोन्याची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी गसवतेला आमी समेजताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्लेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Thias Jesu वरवीं Thias Jesu सांगाता Thias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक देवाक आमचो बाप म्हूण मानून घेवन जेजूच्या उतरां आमी सगळीं सांगाता मागया आमचे बापा तुझे नाव जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशेनात तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सरपात कंतली सुटय आनी सर्वा कंदांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या वातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जे तेन्नाच वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसो मोगो सुगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी समेस्त सुभागे मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता सवेन तुजीच अजपान पदव्यान गणित पवित्र आई संतोष काळजान आमी वंदिता. सगळ्यात आमकां आशेवन रावलेल्या भाव भयणीकाच्या आदारान आमी हांगा वर्सभर जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. मोगाच्यानो आयचे मिसाचें बलिदान बटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात मोगाळ बाप जॉर्ज संतमायर कर्नाटका गोवा कार्मेलितांचे प्रांत्याचे वडील ते जावन आसात, प्रोविन्शियल ते जावन आसात. आज हांगासर येवन मीस पेटोवन आम्हा सर्वांक बेसांव तुमच्या फादर प्रोविन्शियल बापाक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच साहा बेटवणी केले याजक जावन आसात बाप विनोद, बाप आयवन, बाप मॅक्सन दाब्रे आनी बाप प्रवीण डिसोजा. सर्व याजकांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सेवेनीचे नवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल मायन राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक सुचारान दशी म्हूण देखील तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवाशांनी तुका तांच्या आवयनी शरतीन म्हूण मान घेतली. गज्या खांद्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये ना कोण तुजे बरी बोळे माये कत्नातली हांव परी कार्मेलितांच्या आदारा पावान काय दर्या सुक्रामून परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हूण दड प्रत्येन आनी तेर बरोबरच्यान तुजे सुशेन आमी येता आनी आमचे सर्गजो तुज्या मरेपात जेजू मुखार दवरता.
उगडास कर ए भोव दयाळी अवंकवारी मरिये तुज्या आश्र्याक दावुरलो तुजो आदार मागुरलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणपणी तुका कोमाक मेळना नासतना गेलो म्हूण केदीं सुकोनेच आयकूंक ना हे पतीन दैकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता जावंकरी म्हजे माये तुजे कडेन येता पतक्यांनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये आमची मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतेन आमचे मागणे आयक आनी आमी मागता तें आमकां दी आमेन. नमान मरे कृपया मिरले समी तुजे संगता स्त्रियामी तातून सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजस. नमान मरे कृपया मिरले समी तुजे संगता स्त्रियामी तातून सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजस. नमान मरे कृपया मिरले समी तुजे संगता स्त्रियामी तातून सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजस. कार्मेलाचे सुंदर रन्ये अर्गम प्रार्थन. ए भगवंती मरिये कार्मेल रन्ये आमच्या वयतून जावन आसतना तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गन दिता. वडापातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या फुडें आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फळ कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीन घेतल्या जेजू बालकाच्या कृपे वरवीं आमेन. आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.